नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। स्कुलांच्या मिड डे मिलांतल्यान चपाती म्हयन्याभरान गायब जावपाचे वाटेर सेल्फ हेल्प ग्रुपांक परवडना। शिक्षण खाते म्हणटात चपाती परवडना जाल्यार भाजी पाव चलता। बिहारा भशेन गोंयान महागठबंधन करूंक सोदतल्यांची मुख्यमंत्र्यान उडयल्या टिंगल। म्हणटा गोंयकार शाणे बिहारींनी अपक्षांचे गठबंधन कोणाकूय तेको दिवंक मेकळे। तेरेखोलचो गाळ बेकायदेशीर उस्पतल्यांक आड कारवाय करात। गांव बुट्टलो, नुस्तेमारी काबार जातली म्हूण तेरेखोल केरी पालये बचाव समिती पावली पर्यावरण मंत्र्या मेरेन। मिकी परत कोर्टान। मिकी आड कसिनो खंडणी केशीन मडगांव जेएमएफसी कोर्ट सोमारा दितले निकाल। मिकी आड आरोप निश्चित जाल्यार केस चलतली फुडें। आनी स्विमथॉनाक गोंय सरकाराचो तेको। राष्ट्रीय नामनेचे स्विमर घेतले वांटो। आयताराक कोलवा दर्यावेळेर जातली स्विमथॉन। खबरो विस्तारान। चपाती गायब जावन 6 दीस पाव भाजी हो आता मिड डे मिलाचो नवो मेनू जाव येता। 1 नोव्हेंबरासावन लागू केल्लो चपाती आनी पाव भाजयेचो मेनू सारको पाळिना जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो कॉन्त्रात रद्द करपाची शिटकावणी शिक्षण खात्यान दिल्ली। मात ग्रुपांनी नेट लायिल्ल्यान खात्यान मारते घेतला। चपाती परवडना म्हूण ग्रुप बिरेस्तारा शिक्षण संचालकाक मेळ्ळे। खातें म्हणटा चपाती परवडना जाल्यार खंय पाव दिल्यार चलता। मिड डे मिलांतलो शिरो आनी पुलाव गेलो खरो, मात भाजी पावा बरोबर आयिल्ली चपाती म्हयन्या भितर गायब जावपाचे वाटेर आसा। सेल्फ हेल्प ग्रुपांक खंय चपात्यो लाटपाक परवडना। शाळांनी मिड डे मील दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुप बिरेस्तारा चपातीचो विशय घेवन परत शिक्षण संचालकाकडेन पावले। एक तर चपाती बंद करून पाव दिवपाचो, ना जाल्यार भुरग्यां फाटल्यान प्लेटीचेर रेट वाडून दिवपाचो म्हूण तांची मागणी। इन केस आमी पळय रेट मागल्या ती तुमी दिवपाक शक्य ना न्ही, जाल्यार जो पयलींचो मेनू आसा एज पर एग्रीमेंट आमी तोच मेनू दिता। 2 दीस पुलावाच्या जाग्यार एक पाव आनी वाटाण्याची भाजी आनी वाटाण्याची भाजी काबुली ना। आमी सांगला तेका ऑलरेडी 6 दीस भुरगीं पाव भाजी खाता आमी तुका दितली। म्हटल्यार जी ग्राम पयलींचे ओल्ड आसले पळय आमच्या एग्रीमेंटाचे 100 and 150 तितले तेच कंटिन्यू करतले। हे तर कंटिन्यू दवरपाकूच जाय आनी आमच्या फाटल्यान इतल्यो बायलो आसा त्यो बेकार पडटल्यो। तांकां तर काम जाय। 1000 लोक हेजेर एम्प्लॉयड आसा ह्या जॉबाचेर। सपोज ताणें आमकां बंद कर तुमी वचा म्हणटा म्हटल्यार हें सारकें ना। तुका आमी कितें करतले, ज्या सिजनल भाजी येता ती सवाय मेळटा तशी आमी एडजस्ट करतले आनी हे मेनू आमी कंटिन्यू दवरतले। स्टॉप करचे पयलींचेच मेनू दितले। हेल्पराचें घर चलयतले तांकां 3000 तरी जाय। 3000 आमकां ह्या हेतूंतल्यान आमकां तांकां दिवंक परवडना। सेल्फ हेल्प ग्रुपांची भाशा पळयल्यार आता मिड डे मिलांत चपाती दिसप कठीण। शिक्षण संचालक म्हणटा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक खंय पाव वा चपाती जाय तें दिवपाचो पर्याय दिला। चपाती जर ना ताका ऑप्शन दवरलें पाव दिवपाचो, ब्रेड दिवपाचो, किंवा चपाती जांकां शक्य आसा तांणी चपाती दिवपाची, पण देर इज नो चेंज इन भाजी तीच रावतली। सो तांणी 6 दिसाक चपाती दिवं येता किंवा पाटली चपाती दिवं येता, पाटली भाजी दिवं येता, पण कोणेच पुलाव दिवंक जायना कित्याक पुलाव बंद केल्लो आसा। दितना आयटम तांणी बरे दिवचे हें आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सांगलेलें आसा आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप ते मानतले आनी अकॉर्डिंगली ते दितले। कदाचित तांणी जर कोणें पुलाव दिवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमकां मातशें मॅटर सिरियसली धरचें पडटलें। 1 नोव्हेंबरासावन मिड डे मिलाचो मेनू बदलिल्लो। मेनू पाळना जाल्यार कॉन्त्राट रद्द करपाची शिटकावणी शिक्षण संचालकान दिल्ली। सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या वांगड्यांनी तांच्यो अटी मान्य करूंक लायल्यो खऱ्यो, मात अक्षय पात्र हाडीत म्हूण तांकांय भंय आसा। शिक्षण संचालक म्हणटा सरकार अक्षय पात्राक कॉन्त्रात दिवन सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या बायलांक बेकार उडोवचो ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार। बिहारा भशेन गोंयान महागठबंधन करूंक सोदतल्यांची मुख्यमंत्री पार्सेकारान बरीच टिंगल उडयल्या। तो म्हणटा निमणे खिणाक सत्तेची सपनां पळोवपी बरेच असतात, पण बिहारान अर्धशिक्षीत आमदार मंत्र्यांक वेचून हाडपी मतदारा भशेन गोंयकार न्ही। गोंयान तसले चलना। गोंयकार तकली वापरून शाणेपणान मतदान करता।
आणि अपक्षांचे महागठबंधन जाले म्हूण ते अपक्षांचे गठबंधन, पक्षाचे न्ही, ताका बंधन कांयच आसना. अपक्ष केन्नाय कोणाकूय तेंको दिवंक मेकळे. पर्वरे सचिवालयान संविधान दिसा निमतान सोपूतविधी सुवाळ्याक आयिल्ले कडेन मिडियान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक गाठलो. दिल्ली पक्षाचे अध्यक्षा कडेन कितें राजकीय उलोवप जाला काय विचारल्यार ताणें त्यो घरांतल्यो खबरी म्हूण सांगून पत्रकारांक फाफुडले. मात गोंयचे महागठबंधनाचे हवेचेर पार्सेकार मनसोक्त उलयलो आनी ताणें टिंगलय उडयली. तो म्हणटा बिहारी मतदार आनी गोंयकारांक एका तागडेन जोक नाकात. आणि गोंयकार केन्ना दुसऱ्या राज्याचे इन्व्हिटेशन करिनात. गोंयकार हे आपले विचार, गोंयकारांची वैचारीक क्षमता बरी आसा. त्यामुळे बिहारांनी हे फावटी 5वी 6वी 2री इलिटरेट हांकां निवडून मंत्री केल्यात. आतां गोंयांत आमी हें करून पळोवया असले म्हणटले गोंयकार. लोकशाहीक निमणे वर्सा सत्तेची स्वप्नां पळयणारे असले बरे बरे शब्द काडटात. पण गठबंधन पॉलिटिकल एंटिटीचे जावन जायना. गठबंधन जनतेचें जावंक जाय. महागठबंधन तथाकथीत म्हणपाक खंयचो राजकीय पक्ष आसा? तो म्हणटा अपक्षांचे गठबंधन जाले जाल्यार हुस्को ना. अपक्षान केन्नाय कोणाक तेंको दिवचो ताका कांयच बंधना ना. आता एक नवीन पक्ष येता, इंडिपेंडंटाचो पक्ष. हे बरें आसा, इंडिपेंडंटाचो पक्ष. त्यामुळे एका पक्षात भर पडत. पक्ष ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणजे पक्षच तो. त्यामुळे इंडिपेंडंट ऑफ इंडिपेंडंट खंय वचपाक मोकळो, जाय ते उलोवपाक मोकळो, जाय ते करपाक मोकळो, जाय ती भुमिका घेवपाक मोकळो, जाय तेका जावं तेन्ना समर्थन दिवपाक मोकळो. इंडिपेंडंट पार्टी ऑफ इंडिपेंडन्स हें बरें जावं शकता. दुसरे वटेन बीजेपी सरकाराचो युती पक्ष मगोचे आमदाराची फोंड्याक घुसमट चल्ल्या. लवू म्हणटा युतीचो फोंड्या तरी कांयच फायदो जाल्लो ना. थंय आमदाराचे कोत ना, कामात जायना. युतीचो कितें फायदो जाला असो दिसता तुमकां फोंड्या डेव्हलपमेंट करपाक? युतीचो पळय ज्या तरेन आमी प्रपोजल आमची पेंडींग उरता त्या तरेन म्हाका दिसना युतीचो आमकां व्हडलो फायदो जाला असो. म्हाका फोंडा मतदारसंघान तरी. कारण युतीचे घटकूच जर आमकां आडोवपा लागले, हें काम करूं नाका, हें काम करूं नाका, तें काम करूं नाका, जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड. ह्याच लोकांनी आमकां सपोर्ट करूं जाय आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, तुकाराम मराठे आनी विवेक प्रभू. आरोंदा जेटी कडेन तेरेखोलचे न्हंयचो गाळ उसपुवपाचें काम बेकायदेशीर चल्लां. ह्या कामाक कसलीच आनी कोणाचीच एनओसी ना. न्हंयचो गाळ उसपितल्यांचेर कारवाय करची म्हूण पालये केरी तेरेखोल ग्राम बचाव समिती पर्यावरण मंत्र्या मेरेन पावले. आरोंदा जेटी कडेन बार्जी व्हरपाक आडखळ जाता म्हूण न्हंयचे चॅनल नितळ करतात. बार्जींक वाट करूंक खडपा फुडल्यार गांवांत हुंवार येतलो, नुस्तेमारी काबार जातली म्हूण लोक भिला. मंत्री आर्लेकारान खंय लक्ष घालता म्हूण सांगला. सर आमची गोवा गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आसा की रिव्हराच्या तोंडावरसून 2 किलोमिटरा भितर रेंव काडपाक जायना आनी ती आमी ऑर्डर डेप्युटी कलेक्टराक सावन मेळून पंचायतीन सुद्दां ताका सांगलेलें आसा. तरी सुद्दां ते 2 किलोमिटरच्या भितर येवन तेरेखोलचे ते फेरीबोर्ड लागता. गोवा गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ मायन्स गोवा सरकारा कडल्यान कसली एक बारीक परमिशन सुद्दां घेवना. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटान आमी मार्टी थ्रू मागयल्ले की कितें सगळ्या डिपार्टमेंटान की ह्या कंपनीन कांयच कसलेंच परमिशन घेवना. तरी आसतना येदो व्हडलो प्रकार घडटा. आमकां अशें दिसून आयलां की आज पर्यंत तरी सरकारान आमकां रस्त्यार सोडले, आमची जाग घेवंक ना, आमकां आमची पर्वा करूंक ना. आमी इतले आरडी मारतात की हांगासर इल्लिगल सगळे घटना घडटात तरी पण सरकारान घेवंक ना. सो आयज आमकां दिसून आयलें की हे मिस्टर आर्लेकर जे आसात ते पर्यावरण प्रेमी आसात आनी तांकां तेंच्या उलोवण्या वयल्यान तांकां अशें दिसता की पेडण्या बद्दल, पेडण्याच्या लोकां बद्दल तांकां अभिमान आसा. म्हणून आमी आज ठरयलें अपॉइंटमेंट प्री अपॉइंटमेंट घेवन तांकां ठरयलें की आज तांकां हें निवेदन दिवया म्हणून. सो तेंच्यांनी आमकां रिस्पॉन्स बरो दिला. ते एनवायरमेंट सुद्दां मिनिस्टर आसात. सो तेंच्यांनी आमकां सांगलां की आय लूक इन टू दीस मॅटर. आदलो मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेको कसिनो खंडणी केसीन मडगांवच्या जेएमएफसी कोर्टाची न्यायाधीश कल्पना गांव सोमारा निकाल दितली. मिकी आड आरोप निश्चित जाल्यार केस फुडें चलतली, नाजाल्यार मिकीक ह्या प्रकरणांतल्यान थाकाय मेळटली. कॅन्टकीचो धनी मॅथ्यू बरोबर मिकी पाशेको बिरेस्तारा कोर्टांत सुनावणेक आशिल्लो. विवेक विराम.